दाबोळे वाठारात अनेक गैरप्रकार घडतात. त्या खातीर ह्या सुवातेर पुराय वेळ पुलीस स्थानक जाय म्हण मागणी गोवा सुरक्षा मंचान केल्या. RDX गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नाईक. आयज आमी जो हांगा सगळे गोवा सुरक्षा मंच म्हणजे दाबोली मतदारसंघाचे कार्यकर्ते एकत्र येयल्या. ते म्हणजे हांगासर फाटल्यान खबर आसतलें की हांगासर आउटपोस्ट न्यू वाड्याचेर आमचे हांगासरले स्थानीक आमदार जे आसा बाबा माविन जे आसात तेंच्यांनी काही वर्सां पयलीं सुरवात केली. भोवतेक आमकां अशें दिसता की हो जो आउटपोस्ट हांगा सुरवात केल्लो त्या फाटल्यान कारण तेंचें अशें आसतलें की हांगासरल्यो अनेक ज्यो अनैतीक गोश्टी ज्यो न्यू वाड्या किंवा दाबोली मतदारसंघात घडटात, प्रामुख्यान न्यू वाड्याचेर, कित्याक ही मोठी संख्या आशिल्ली ही वस्ती आसा आनी त्यामुळे ताका लागून तेणें कदाचित हो पोस्ट हांगा सुरू केल्लो आसतलो. पण गेल्या 1.5 वर्सां तेजी स्थिती पळय ती मृत स्थितीन तो आसा आनी त्यामुळे आमी खरें म्हणजे हांगासर आतां ताका श्रद्धांजली दिवपाकूच आमी येयल्ले. आनी पळय जाल्यार थंयसर सगळो इतको कचरो आनी सगळो डंपिंग एरिया सगळे केल्ले आनी ही सगळी जे डंपिंग एरिया केल्यामुळे हांगासरले लोक जे रावता हे सगळे रहिवासी जे आसा हांकां ह्याचो सगळो मोठो धोको जावपाचो आसा अशें आमकां दिसता. हांव येवन फाटल्यान फाटल्या दिसांनी पुलीस आउटपोस्ट इनॉग्रेशन केल्लें आनी तेच इनॉग्रेशन आतां पळयल्यार कचऱ्याचे डंपिंग यार्ड जाल्ले आसा फाटल्यान आनी हे डंपिंग यार्ड कशें कितें जालें म्हाका खबर ना. पूण शक्यतो म्युनिसिपालिटीन प्रयास करचो ते क्लियर करूंक आनी हांगा घाणीचें साम्राज्य जाल्लें आसा. तुमच्यान पळोवंक जाता फाटल्यान कितें जालां तें. म्हणजे कितें कितें प्रकार घडटा खरो हांगासर. सो ताच्या खातीर आमी गोवा सुरक्षा मंचातर्फे पोलीस स्टेशन हांगा जावचें आनी त्या पोलीस स्टेशना संदर्भात जर वयतलो जाल्यार लोकांचो विचार इम्पॉर्टंट आसा. लोकांक जर घेतलो सो सारकें आमी कॅम्पेन चालू करपाचें आसा सगळ्या लोकांचे. म्हणजे दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आसा लोक तेंच्या सगळ्यांचे सिग्नेचर कॅम्पेनीक घेवपाचें असो एक विचार आमचो आसा.